राम कृष्ण हरी. जेन्ना जेन्ना आमी संकटान आसता पळय तेन्ना आमी देवाक उलो करता आनी स्पेशली जर भुतपेत बाधा आनी कसलेय जर मेजर संकट आसा न्हू जाल्यार आमी बजरंगबलीक उलो घालता. आनी जेन्ना जेन्ना संकट येता पळय आमी तेन्ना बजरंगबलीक उलो करून हनुमान चालिसा म्हणटा. हनुमान चालिसा कोणें बरयल्ली तें तुमकां खबर आसा? हनुमान चालिसा संत तुळशीदासान बरयलेली आनी जेन्ना तेंच्यांनी हनुमान चालिसा बरयली पळय तेन्ना साक्षात हनुमानान येवन तेंकां दर्शन दिल्लेलें आनी तेंकां तेंची हनुमान चालिसा जी बरयलेली पळय ती खूब आवडलेली आनी आशिर्वाद दिलेलो की जो कोण हनुमान चालिसा म्हणटलो पळय तेजेर आपलो आशिर्वाद आसतलो आनी जे संकट तेज्या लायफान येयलां आसतलें पळय त्या मोमेंटाचेर बीन तें सगळें संकट पयस जातलें म्हणून. आनी ताकाच लागून आजून सुद्दां जेन्ना जेन्ना आमकां आमचेर संकट येता पळय तेन्ना तेन्ना आमी हनुमान चालिसा म्हणटा आनी बजरंगबलीचें नांव घेता. म्हाका एक सांग की आमी शेनवारा हनुमानाक तेल घालूंक वयता तेन्ना आमी इल्लूसो तितून शेंदुऱ्यो बीन घालता तो कित्याक? सो तेज्या फाटली स्टोरी अशी आसा की माता सीता लंकेसून पळय परत अयोध्येक येता पळय तेन्ना एक दीस न्हू ती आपल्या कक्षान बसोन रुमान बेसिकली बसोन आपलो शृंगार करताली. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा बायलांक बेसिकली जावं ते चेडूं जावं जाल्यार बायल जावं सगळ्यांक तांकां ना शृंगार करपाक खूब आवडटा आनी स्पेशली मॅरीड बायलेक आपल्याक तकलेन असो भांग भरपाक खूब आवडटा. सो माता सीता सुद्दां आपलो भांग भरताली आसता आनी तेन्नाच थंय येता कोण सांग पळोवया बजरंगबली. आनी बजरंगबली माता सीतेक विचारता की माते तुमी हें कितें करता? तुमी तुमच्या तकलेर अशें सिंदूर कित्याक म्हणून अप्लाय करता? तेन्ना माता सीता बजरंगबलीक समजोवन सांगता की आपल्या प्रभू श्रीरामाची म्हणजे आपल्या घोवाची आयू वाडोवपाक आनी श्रीरामाचो बेजिकली एज बेजिकली आमी तुमकां सांगलें आयू वाडोवपाक आनी तेजो बरें कल्याण जावचें दीर्घ आयू जावचें म्हणून आपूण आपलो भांग भरता. तेन्ना बेजिकली बजरंगबली सुद्दां चिंतता की जर आपणे सुद्दां न्हू आपल्या बॉडीचेर जर बेजिकली सिंदूर जर अप्लाय केलो जाल्यार श्रीरामाची आयू आनीक सुद्दां वाडटली. जर माता सीतेन फक्त भांग भरून जर देवाची आयू वाडूं शकता जर आपणे आपल्या फूल बॉडीचेर जर सिंदूर लायलो जाल्यार एक्चुली देवाची खूब आनीक आयू वाडटली आनी बजरंगबली तसोच करता. सो आपल्या बॉडीचेर फूल बॉडीचेर बेजिकली सिंदूर लायता आनी ज्या जाग्यार प्रभू श्रीरामाची बैठक केल्लेली आसता पळय तेंच्या जो राजवाडो आसता पळय थंय वयता. बजरंगबलीक सिंदुरान सगळो भरलेलो पळोवन सगळे जाण जे सभेन आसता पळय ते हांसता आनी प्रभू श्रीराम तांकां विचारता बजरंगबलीक की तुवें अशें कित्याक म्हणून केलां फूल बॉडीचेर आपल्या सिंदूर कित्याक म्हणून घातला? तेन्ना बजरंगबली सांगता की माता सीतेन आपल्याक सांगलेलें की जर आपूण बेजिकली माता सीता की आपूण जेन्ना भांग भरता पळय सिंदुरान तेन्ना प्रभू श्रीरामाची आयू वाडटा. तेन्ना आपणें सुद्दां चिंतलें जर माता सीता तशें करीत जाल्यार प्रभू तुमची आयू वाडटा. जर आपणे आपल्या फूल बॉडीचेर सिंदूर लायलो जाल्यार तुमची आयू आहा पळय ती आनीक खूब वाडटली. तुमी बेजिकली दीर्घ आयू जातले. ताकाच लागून आपली फूल बॉडीचेर आपल्या सिंदूर लायलो. हांवें अशें आयकलां की इवन महाभारतान पासून बजरंगबलीन एक मेजर रोल प्ले केल्लो. तुका ती स्टोरी खबर आसा? हय सारकें तुजें. बजरंगबलीन मेजर रोल प्ले केल्लो जेन्ना महाभारत वॉर जाल्लें पळय. सो महाभारत वॉर जाल्लें पांडवाज आनी कौरवांच्या मदीं आनी श्री कृष्णान सांगलेलें की आपूण ते युद्धान कसलोच वेपन उचलुचो ना म्हणून. सो श्री कृष्ण कितें जाता सारथी आसता पळय तो जाता. कोणाच्या रथाचो सांगा? अर्जुनाच्या रथाचो सारथी जाता कोण? श्री कृष्ण. आनी महाभारतान वयता. युद्ध सोंपलें काय श्री कृष्ण अर्जुनाक विचारता तुवें पळयलेंच आसतलें सगळे कडेन सायडीक सगळें डिस्ट्रक्शन जालें पूण तुज्या रथाक मात कांयच जावना मरे. तेन्ना अर्जुन चिंतता आनी श्री कृष्णाक म्हणटा देवा म्हाका खबर ना अशें कित्याक सगळें जालें तें. तेन्ना श्री कृष्ण सांगता अर्जुनाक की तुवें पळयलां आसतलें तुज्या रथाच्या वयर साक्षात बजरंगबलीचो फ्लॅग आसा आनी तुज्या रथाक प्रोटेक्ट करतालो साक्षात बजरंगबली. आनी जे तुज्या रथाचेर जे वार जाताले पळय ताका सगळ्या वारांक सामना स्वता बजरंगबली करतालो आनी ताकाच लागून तुज्या रथाक कांयच जायनासलेलें. हें तुमकां खबर आसलेलें? जर खबर आसलेलें न्हू जाल्यार आमकां कमेंट सेक्शनान सांगा. आनी जर
आतां पर्यंत तुमकां आमचो व्हिडिओ हो आवडला आसा जाल्यार लायक करपाक विसरूं नाका आनी सबस्क्रायब करपाक पण विसरूं नाका. इवन तशेंच लायक आनी शेअर करा. एक हांवें ल्हान आसतना स्टोरी आयकलेली अशी की जेन्ना बजरंगबली धाकटे आसले पळय तेन्ना सुर्याक खावपाक म्हणून गेल्ले. हें अशें कशें जावं शकता? हय, म्हाका खबर आसा ती स्टोरी. सो जाता कितें जाणा, जेन्ना बजरंगबली ल्हान आसलेले पळय तेन्ना खूब नटखट आसले, म्हणजे मस्ते आसलेले आनी खूब ते मस्तेपणां करताले आनी अशें हेवटेन तेवटेन वचोन उडक्यो घालप, फळां तोडप आनी तांकां खावपाक खूब आवडटाले. सो इवन मँगोज, आंबो बेजिकली खूब आवडटालो. आनी ते एक दीस वयर पळयता आनी तांकां सूर्य दिसता आनी सुर्याचो कलर तुमकां खबर आसा ऑरेंज असो. सो ते तांकां अशें दिसता की सूर्य पळय तो आंबो म्हणून आनी ताकाच लागून ते वयर वयता उडोवन आनी आंब्याक गिळटा. बजरंगबली सुर्याक मुक्त करता. बट कितें जाता जाणा की इंद्राक खूब तिडक केल्ली आसता. सो इंद्र आपले जे वज्र आसता पळय ते बजरंगबलीचेर वापरता आनी बजरंगबली घायल जाता आनी सकयल पडटा. बजरंगबलीक पवन पुत्र अशें सुद्दां म्हणटा. सो पवन देव तेन्ना येता आनी बजरंगबली कॅच करता आनी ताका घेवन वयता. मागीर कितें जाता जाणा की पवन देव इतले रागार जाता की फूल सृश्टीनसून जी एर आसा पळय ते सगळे ओडून घेता आनी सगळे कडेन बेजिकली विदावट ऑक्सिजन सगळे लोक मरपाक लागता. आनी पवन देवाक रिक्वेस्ट करता की जे ऑक्सिजन पवन देवान हाडलेले आसा पळय ते रिलीज कर म्हणून. आनी ते इवन सांगता की बजरंगबलीक सारकें करतले म्हणून. सो बजरंगबलीक सगळे देव सारकें करता आनी जो पवन देवान जे वारे आडोवन दवरलेले आसता पळय ते सगळे पवन देव सोडटा, म्हणजे परत ऑक्सिजन रिलीज करता. आनी सगळे देव इवन बजरंगबलीक आशिर्वाद सुद्दां दिता की जेन्ना जेन्ना संकट येतलें की तेन्ना बजरंगबलीचो जर कोणें आवाहन केलें जाल्यार बजरंगबली तांकां पावतलो, म्हणजे संकट मोचन. बेजिकली संकट मोचन हनुमान जातलो कोणाचे कसलेय अडे अडचणीन. आनी मागीर असो एक इन्सिडंट जाता की बजरंगबली तुमकां सांगलेलें आसा की खूब मस्ती करताले. सो मस्ती करता करता एक ऋषी आसलेलो. ऋषीचें म्हाका नांव तर आतां सद्या पयलीं याद येयना, बट तो ऋषी मस्ती करता म्हणजे कितें असो बजरंगबली मस्ती करता आनी तेंचो जो यज्ञ आसता पळय तितून डिस्टर्ब करता तांकां. सो ते सगळो तो ऋषी तिडकावता आनी ताका श्राप दिता की तूं बेजिकली तुजी जी शक्ती आसा पळय, सुपर पावर्स आसा पळय ते विसारतलो आनी तुका जेन्ना कोण असो याद करून दितलो पळय तेन्नाच तुका तुजो जो सुपर पावर्स आहा ते परत मेळटले. माता सीतेक पळय जेन्ना रावणान लंकेक गेल्ले पळय तेन्ना श्रीराम तशेंच लक्ष्मण वानर सेनेक घेवन सोदताले माता सीतेक. आनी मागीर एक असो पॉयंट येता पळय जेन्ना बजरंगबली वानर सेनेक घेवन लंकेक वचपाचें आसता पळय तेन्ना बेजिकली तांकां जी इंडियन ओशन आहा पळय ते क्रॉस करपाक जाय आसता. तेन्ना जामवंत जी आसता पळय ते तांकां सांगता की तुजे कडेन सुपर पावर्स आसा आनी तुका श्राप दिल्लो म्हणून तुजे तूं सुपर पावर्स विसारलो आनी आतां तुका आपणें ते उगडास करून दिला म्हणून तुका आतां तुजे सुपर पावर्स परत मेळटले. तेन्ना बजरंगबली सुपर पावर्स परत मेळटा आनी उडोवन मागीर ते लंकेक वयता. तर इश्टानो आयच्या आमच्या ह्या व्हिडिओन इतलेंच. जर ही इन्फॉर्मेशन तुमकां आवडली जाल्यार आमचो व्हिडिओ जाता तितलो शेअर करात आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. हय, आनी तुमकां जर अशें दिसता की तुमच्या गांवांत आमी येवचे आनी तुमच्या गांवांत जी स्टोरी आसा पळय तुमच्या देवाची, जी देवूळ आसा पळय लोकल, तेजेर आमी व्हिडिओ करचो जाल्यार आमकां नक्कीच सांगा कमेंट सेक्शनात किंवा आमकां मेल सुद्दां करात. आमी डेफिनेटली ट्राय करतले की तुमच्या गांवांत येवन तुमच्या गांवचो जो व्हिडिओ आसा पळय तो करपाक. आनी अशेंच तुमचो जो मोग आसा पळय आमकां दाखयात. अशेंच आमी तुमच्या लागून आमच्या हिंदू धर्मा खातीर असोच कंटेंट करतले आनी जी इन्फॉर्मेशन आसा पळय ती तुमच्या पर्यंत पावयतले. आमकां सपोर्ट करपाक लागून आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक मात्र विसरूं नाका. हय, आनी जास्त जास्त हो व्हिडिओ लायक करा, शेअर करा आनी हां, जी सबस्क्रायब करतकूच ती बेल आयकॉन येता पळय ती मात दामपाक विसरूं नाका कारण तुमकां नोटिफिकेशन मेळटलें आमच्या ईच एंड एवरी व्हिडिओजचे. चला तर इश्टानो मेळया अशेंच एका नव्या व्हिडिओन. थँक्यू.